मीराबाईल काणये मुखांतर आम्ही भगवद्गीतेंतू एक निष्ठावान भक्ताल खातीर धर्म म्हळ्यार कसले म्हूण सांगला म्हूण पळोवया. मीराबाई 16च शतमानांतू मेरठाच राजकुमार आशिल्ली. ऐकलं आम्ही वचून पळूया. हांगसवे तूं हांव तुका केदन दाखून सोदितस. आमा तो कोण? तो वर तूं एक चेलेन होड जाली कुडले ती गेली एक चेल्या लोट वारडीक करताची. त्या चेल्ल्याक वरत म्हणटाची. तो जीवनभर तिगेल वटू आसता, तिका मोग करता आनी तिगेली काळजी घेता. तोच तिगेल जीवन साथी. ओ आमा म्हाका एक वरत जाव का? मिगेल वरत कोण? म्हाका आतां जाव का? आयो चरडा, तुका आतां वरत जाव का वे? जायते यो, हांव तुका दाखयत तुगेल वरत. यो घे, होच तुगेल वरत घे. प्रति दिवस मिगेल ओट बैसून हागेल पूज करी. अरे ना, हाका उबारू जायना तुज्यान. तो मस्त जड आसा. यो हांग बैसून पूज करी. यो मीराबाईन सान आसतनाच तिगे लावस गेली. तिगे ल्हान रत्नसिंगूय मुघल रायो अकबरा लोटू आपल्याल राज्य वांचून घेवचे खातीर युद्ध कोरून गेलो. जाल्यार तिगे लाज्यो राव दुदाजीन तिका प्रितीन पळोवन घेतलं. तिका आपणाक कोणूय ना म्हूण दिसूनच म्हूण तो तिका आपल्याल राज दरबारांतूय घेवन वता आशिल्लो. आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो आई कृष्णा मिलन तो है, आई रे मिलन. आम्ही तागेल्या वचून पळोवया. राया, मिगेल कृष्णाल खातीर म्हाका एक देवळार बांदू का? म्हाका तुगेल सहाय जाव का? ते मनशा लागीं मिगेल कृष्णस म्हाका जाय तो. तशी सकड विंगडाल सामान मागूनच चरडा. तो मिगेल कृष्णू, तो म्हाका जाव का? तो मिगेलो. कडेर मीरा लाज्यान त्या साधू लागीं मस्त विनंती केली, मुर्ती मीराक दी म्हूण. आनी ताणें साधूक सांगलें, तुका हांव विंगड मुर्ती घेवन दिता म्हूण. साधूक मन ना जाल्यार तिका दिवका जालें. मीर सगळो दीस कृष्णाल मुर्ती ओट खेळत आशिल्ली. ताजे ओटूच न्हिदोवचें, ताका विंगड विंगड वस्त्र घालून पळोवचें, ताका खावोवच्या तांय पळयत आशिल्ली. तागेल खातीर पद म्हणत आशिल्ली आनी सान्नी चलयांनी बॉम्ब्याक न्हिदकार आयला वरी ताका न्हिदकार रावच्याकय पळयत आशिल्ली. हें पुराय तीन प्राये वाडची ते दवरताय जात आशिल्लें. श्याम मने चाकर राखो जी. मीरान प्राये वाडतरी तिगे लाज्यान तिगेल वारडीक कोरका जालें. सिसोडिया घराण्याच्यो चित्तोडगडा रायो राणा संग्राम सिंगान आपल्याल पूत भोजराजा खातीर मीराक निवडून घेतलें. ताका मुख्य कारण वारडिके मुखांतर आपल्याल सैन्याची शक्ती वाडोवन घेवचे खातीर आशिल्लें. ताका मुघल रायो अकबरा लोटू युद्ध करचें अगत्य पडत आशिल्लें. जाल्यार मीराबाईन ह्या वारडीक आपण खंडीत कोण घेना म्हूण सांगलें. मीरान प्रायेन वाडील तशी तिगेले कृष्णाल खातीर प्रिती वाडत गेलेली. आनी ती आतां आपण कृष्णाल बायलची म्हूण लेखत आशिल्ली. विंगड कोणाकय वारडीक कोण घेवचे विशय तिका आलोचन करूंकय जायना आशिल्लें. जाल्यार ही कसं म्हणली ती की मीराल वारडीक जाल्लीची. सकड राजस्थानी रायाल वारडिके वरी तांगेली वारडीक जोरदार जाली. आनी आतां मीराक आपणाले कुशेर आशिल्लो नवो वर तुबामणाक आपणाल कृष्ण प्रेमा विशय सांगूंक जालें. म्हाका क्षम करा म्हणटा. तुमगे लोटू व्हडलो अन्याय जालो जाल्यार तुमकां हांव सत्य सांगूं का?
हांव सानपण एर्दकुनूची आपण कृष्णाल बायलची म्हूण लेखून आशिल्ली. तू तमाश करतोय. कोणेय मूर्ती होट कशी वारडीक कोण गेवेत. तू बद उलयत म्हूण म्हाका दिसयना. तू श्रद्धेन तशीच लेखत म्हूण जाल्यार तू म्हाका कसला वारडीक कोण घेतली. तू वारडी कोण घेवचें जायना म्हूण कसला सांगनी. हांव सांगलें म्हणटा जाल्यार मिगेल उतर कोणेय आयकयनी. हांव नाक्क म्हणल्यार वारडीक कोण सोडली. कडेरी हें व्हडली धर्म संकट जाली मू. तुका तितले कृष्णाल वयर प्रिती आसच म्हूण जाल्यार हांव कशी राबोवचें. हांव तुका म्हाका प्रिती करी म्हूण बलवंत कांय करूं जायना. हांव एक विवेकवंत दयावंत मनीस जावका म्हूण जाल्यार हांव तुगेलो सहाय करता जाता. तुका बाद दिवचें नज. तुमी बद एक विवेकवंत आनी दयावंत मनीस. हांव तुमकां जीवनभर आभारी आसता. सांगील तशीच भोजराजान मिराबाईले मनपूर्वक जावन सहाय केलो. तिगेल खातीर रावळारा भितर एक देवळारूय बांदून दिलें आनी केन्नाय तिगेल मित्र जावनूच आशिल्लो. जाल्यार मिराल विचित्र नमून पळोवन तिगेल बामणाल घरांत सगळ्यांकय कोप येत आशिल्लो. दुरदृश्टान भोजराज एक युद्धांत ओग्गी निधन जालो. ते मिराल खातीर एक व्हडली आघात आशिल्लें. तो तिका घरची सगळाले तोंडा दाखून वांचयत आशिल्लो. पाप मिगेल भाव गेल्लो आनी तागेल बायल पळय मर्यादनातील नांतनी पद म्हणटा. साजी श्रृंगारी बांधी पग घुंगरू. ही केक बुद्धी शिकोका तिची. ही आमगेल मर्याद पुरो काण घालता. मिराबाईल नणंद उदाबाईन आपल्या भावांक मिराबाईक मान घालका म्हूण प्रचोदन करूं सुरू केलें. तांणी पुरा मेळनू तिक मातशी पितुरी करूं सुरू केलें. कडेरी तिगेल कृष्णाल खातीर आमगेल तर्फेन एक उडगी रस म्हूण सांगून त्या डब्यांत एक सरप घालून दिवचो म्हूण आलोचन जाली. मिराबाये हें गे हें आमगेल सकाळ तर्फेन तुगेल कृष्णाल खातीर एक उडगी रे. आताच गम्मत. ते सरप तिक चापता आनी ती मरता. म्हाका क्षम करी मीरा. तू बद एक संतीनी म्हाका तें कळयनी. मीराक सरप दिवन कांय प्रयोजन जायनी म्हूण कळ्ळी कुडले तिगेल भाईये तिका मान घालची नवे फितुरी करूं सुरू केलेची आनी तिगेल नंदेन तें पुरो आयकून घेतलें. जागृती मीरा. मिगेल भाव तुका कृष्णाल प्रसाद म्हूण सांगून विष पेटयतलेची. येच्चन काणक उदाबाई म्हाका वांचोवका म्हूण जाल्यार मिगेल कृष्ण कशी पुणी म्हाका वांचयता. आम्मा तुगेल भाईयान तुगेल खातीर कृष्णाल प्रसाद पेटयला. नो जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोडू. जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही. लेखतल्याल संशय आनी तिरस्कार पळोवन पळोवन कंठाळ येवन मीरान कडेरी आपल्याल कृष्णाल गांव वृंदावनांतूच वचून राबचें म्हूण लेखलें. वृंदावनांतू ती एक ज्ञानी साधूक मेळूक म्हूण चमकली. जाल्यार त्या साधून हांव खंयचेय बायल मनशेक केन्नाय मेळना म्हूण प्रतिज्ञा घेतल्या म्हूण तिका सांगून पेटयलें. बेजारान मीरान ताका सांगून पेटयलें म्हाका कृष्ण सोडल्यार विंगड कोणेय दारलस म्हूण मनान दैवचें न्ही म्हूण. तें आयकून साधूक लज्ज केलें आनी तो भायर येवन मीराक मेळ्ळो. कडेर मीरान कृष्णालांतूच लीन जावका म्हूण मन केलें. ती गर्भगुडी भितर चमकली आनी कोणाकय कसो जाली म्हूण कळचे फुडें ती अदृश्य जाली. तिगेल आंगल मात्र थंय आशिल्लें म्हळ्यार ती कृष्णालांतू विलीन जालेली. सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः.